काळजान मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान पेटयता पातकामचे सौम्य मिरडता व्हडा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेल्यो आमी सर्जान आसा तुझ्या आदाराचेर सौम्य पातेर नासाव भक्तीन तुझे लागीं सौम्य आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजा मंदिराक तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्य मिरडता व्हडा मोनान तुका लब्धता. पवित्र नदीच्या नावान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज शनिवार मरी एक समर्पिल्लो दीस. कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक आमी ह्या दिसांनी नोवेना करनासांव आनी आज नोवेनाचो 4थो दीस. मोरी दुबळी कायेक वेंगल्ली. दुबळी काये मुखांतर ग्रेस्त कायेचो अनुभव मोरी जोडटा. जायते फावटी जें कितें आमकां दिलां ताची आमकां विसर पडटा. जें कितें आमकां दिवंक ना ताका आमी सवालां घालता, निराशी जाता, करगता, दुर्सता. अशें आमी आमचे आनी देवा मदलो संबंद आमी तुटून घेतला. तर थोडो वेळ मौन रवया. सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दोग धरया. संगता म्हणये, हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची चुकून वायट हातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. भगेवन नित्य ओंकार मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एक पवनान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत जाकोबान आपल्या पुतांक सांगलें, आतां हांवें म्हज्या पुर्वजा सोवे एकवटची घडी लागीं पावल्या.
हितीत हेफ्रोनाच्या शेतांतले दोळींत म्हज्या पुर्वजां सोवे म्हाका मातयेक पाया म्हणजे कानान देशांत मामरेच्या उदेंतीक आसलेल्या माखेलबांत म्हाका मातयेक पाया आब्राहामान हितीत एफ्रोनाकाचे तें शेत निकेपाची सुवात जावच्याक मोलाक घेतले थंय इजाकाक आनी ताचे बायलेक रेबेकाक मातयेक पायल्यांत आनी थंयच लेयाक हांवें मातयेक पायलां तें शेत आनी ती दोल हितीताकडची मोलाक घेतली आपलो बापाय मेलो तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकी द्वेशीत जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो आमचो बापाय मोरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन सोलून केल्लो अपराध आनी तांचे पाताक बोगशी देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बोगशी जुजेक वो संदेश मेळटाच तो रडलो उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव पूण जुजेन तांकां म्हणलें भियेनाकात देवाचो जागो घेवंक हांव सकना तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें आशें केलें देखून तुमी कांय भियेनाकात हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांबाळटलो अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें आपल्या बापायच्या कुटुंबासोवे जुजेन इजिप्तान वस्ती केली तो मोरतना ताका 110 वर्सां प्राय एफ्राइमाच्या भुरग्यांक आनी नत्रांक पळयसर तो वाचलो मानसेच्या पुता माकिरांची भुरगीं जुजेच्या उस्क्यार जल्माली जुजेन आपल्या भावांक सांगलें म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावल्या पूण देव तुमकां सांबाळटलो ह्या देशांतावन तुमकां तो भायर हाडटलो आनी आब्राहामाक इसाकाक आनी जाकोबाक बासिल्लो देश दितलो उपरांत इस्रायलाच्या पुतांनी हो सपूत घेवंक जुजेन सांगलें देव अशी तुमची जतन घेतना म्हजी हाडां हांगा तावन तुमचे सवय वर्तल्यात जुजे 110 वर्सांचे प्राये इजिप्तांत मेलो देवाचे उतर देवाचे उपकार दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्या जिवान भरतली दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्या जिवान भरतली सर्वेस्पराक वाकरना ताचें नांव हर्सिया पुर्वजां मदें ताची कार्यां परगट करा ताका तुमी गितां गाया ताची होगळीक उसारा ताची सव महात कार्यां वर्णिया दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्या जिवान भरतली ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष बरी जावं सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्या जिवान भरतली ताच्या साकरा आब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पर म्हणटा तोच आमचो देव ताची विधी नियमां आख्या संवसारा चलतात दुबळ्या धाकट्यानो देवाक सोदा आनी तुमची काळजां नव्या जिवान भरतली Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. क्रिस्ताच्या नांवा पासून तुम्ही आत्मान मोक्षात जाल्यार तुम्ही खरेंच भागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे वस्ती करनासा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सामर्थ्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. मेस्री प्रास शीस व्हरतो न्ही आनी दनिया प्रास साकर व्हरतो न्ही. शीस आपल्या मेस्री सारको आनी साकर आपल्या दनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येसमानाकच बेलसेबल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचें नात. देखून मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगड जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे ना. बगार कूड आनी आत्मो दोनीय कोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुजो पयशांक दोन विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलत विनय भंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजा प्रास कितल्या की चड मोलाची तुमी. देखून मनशा वचीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा वचीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों. पूण मनशा वचीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा वचेरी हांव नाकारतलों. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आमी नियाळ कोर्सो विशयी मोरी दुबळी कायेंत ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडता. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फावटी एकलो ग्रेस्त मनीस आपल्या पुताक दुबळे काय कितें म्हूण समजोवनी दिवच्याक ताका एका पयशिल्ल्या हळ्ळेक आपूण व्हरून गेलो आनी थंयसर एका घरांत तो रावलो. दोगी जण त्या घरांत रावले. थोडे हप्ते थंयसर पाशार केल्या उपरांत पुताक तो पाटयान आयलो आनी विचारूंक लागलो, तुका कितें समजलें, कितें लिसांव तुवें जोडलें, कसलो संगती तूं शिकलोय. आनी त्या वेळार पुतान जाप दिली, आमगेर एक पेटो आसा पूण तांच्या घरा जायते आसात, एकाच्या की एका वर्णी चड आसात. आमकां घरा मुखार एक ल्हानशें स्विमींग पूल आसा पूण तांकां तांच्या घरा बगलेन एक व्हड न्हंयच वाळटा. आमकां उजवाडाक रातीक ट्यूबलायट बल्ब आसात पूण त्या गांवांत नखेत्राच्या उजवाडाक सगळें शहर सगळी हळ्ळीच सोंपता. आमी रांदय भायर तावन हाडून पूण तांच्या हितलांत कितली जाय तितली रांदय तांकां मेळटा. आमच्या घरा भोंवती आमच्या भद्रतेक आमच्या रक्षणेक आमी एक व्हडसो एक दोरो बांदला. आमच्या गरजेक आमी कोणायकी आपयल्यार कोणी आमच्या गरजेक पावना, कित्याक तांकां दोरो ओडून भितर येवंक जायना. पूण तांच्या हळ्ळेंत थंयसर कोणायच्या घरा दोरो ना. खंयच्याय कश्टा वेळार भद्रती तांकां वा कश्ट आसतना कोणायकी आपयल्यार
शेजारचो व्हडलेसो लोक धांवून येता आनी तांच्या गरजेक पावता. आमच्या घरा एक टीव्ही आसा आमकां मनोरंजन दिवंक, पूण तांच्या जिवितांत मनोरंजनाक शेजारची वाड्याची हळ्ळेची व्हडलेसो लोक सांगाता मेळटा. हें आयकून बापूय मावून जालो आनी त्या वेळार पूत म्हणटा, आतां म्हाका कळ्ळें आमी कितलीं दुबळीं आनी ते कितले ग्रेस्त म्हणून. भाऊ भयणीनो, ग्रेस्त काय केवल दुडू भांगार आस्त बदेक मात्र न्ही. बरें कुटुंबांत मोग संतोश, कुटुंबांत बरी मौल्यां खंडीत जावन आमकां संतोश ग्रेस्त काय दिवंक शकतात आनी मोरी दुबळी कायेंत ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडटा. जायते फावटी आमी दूर जाता. पवित्र पुस्तकांत मोरयेचीं जायतीं गणितां आसात, पूण खंयच्याय एका गणितांत मोरयेन दूर जाल्लें आमकां पळोवंक मेळना. एका संगतीन ती तृप्ती पावता. आमी जायते फावटी आमकां दुडू ना, आस्तबदीक ना, जागो ना म्हूण जायते फावटी आमी दूर जाता, निराशी जाता, करगता. पूण जें कितें आसा ताची आमकां विसर पडटा. जें कितें आमकां देवान दिलां तें आमी समजूंक शकना. दुसरें जावन जो कोण दुबळी कायेंची येता ताका हेरांचे कश्ट समजतात. एक सादें दृश्टांत दिवचें तर आमच्या फिरगजेंत SVP संघ म्हण आसा आनी थोडे जण एक वर्सां सुकण आसतना ह्या संघाक दुडवाक मोग दितात. कित्याक म्हूण तांचे लागीं विचारल्या वेळार तांणी सांगलें आसा, आमी कश्टांत आसल्या वेळार आमी कश्टांत आसतना आमकां रेशन जावन तांदूळ जावन दिवन आमच्या कश्टांत तांणी संघात दिला. देखून आज आमी आमचे आर्थीक स्थिती सुदारल्यार हेरांचे कश्ट आमकां कितें म्हूण कळीत आसा. देखून हेरांच्या कश्टा वेळार पावचें आमचें कर्तव्य म्हूण ते म्हणटात. आनी हेंच आमी पळयता मोरी देवाच्या वयस आमचें बाग लाभलेंस वगेच घरा बसना बागार हेरांचे कश्ट पळयता. आपल्या मावशे भयणीक कुमोग करूंक धांवाधावी त्या गुड्या सुवात्यांनी ती धांवता आनी तिच्या गरजांक ती पावता. हाचे पयलें वचप आमी आयकलें, जुजे इजिप्तांत ताका उंचलें स्थान लाभल्यार आपल्या कुटुंबाक तो विसरना, आपल्या विसर पडना, आपल्या भावांक तो पयस दवरिना. बगार तांच्या कश्टांत तांच्या गरजांत तांकां कुमोग करूंक तो मुखार सरता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू शिसांक मिसावांक धाडटा आसतना आपणाची देख घेवन तांकां उलो दिता. आनी हेंच मोरयेन केलें. जेजू मोरयेच्या शाळेक गेली, मोरयेतावन एक संगत ती शिकली आनी शेवट पर्यंत ह्या कुर्सावळी ती दैरादीक जावन उबी रावली. कार्मेल वोर्त सुरवात जाता आसतना सुरवेर दुबळी कायेंत ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडूंक त्या मुठवाश्यांनी मोरयेची देख घेतली. मोरयेचेर दिश्ट घाली. मोरये खातीर एक कॉपेल ताणें उबारलें आनी तिचें प्रेरण घेतलें आनी मोरयेक आपणाची व्हड भयण जावन तांणी स्विकार केलें. आमी जाणाव मोरी आम्हा सर्वांक मेल फंक्त. मोरये सरशी गेल्लो येदोळपण्यान कोणी निराशी जावन फाटी येवंक ना. कित्याक ती जेजूक चड समजाल्ली, जेजू सांगाता जियेल्ली, जेजूची सुत्रां उतरां जरोवन जियेल्ली, जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां शिकयता. तर प्रत्येक रितीन तिचेर आमी दिश्ट घालया. ह्या संवसारी दुबळी कायेन ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडूंक आमी फुडें सरया. आमेन. Somniakaniko mogal tuja burgyancho din washikal zandyuncho zandyo tuja mogacho uno govanso bejaitao baba wainda kanso arpitam tuka
सो एकवटा सो बाबा क्रिस्ता कुद्रगती तू आमकां कांगे सम्याक आनीको मोगाल तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामदें मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकारमय थावन जल्म घेतना तिचे अवंकार पोवन विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशें आमचे बेठावणी तुका मानता तसले सावन हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुये आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा अपवांत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायदे आसूं. भगवंत हांव कारमरयेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिनवसणेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाकनता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सरकाळी आनी मनशां कितले अपरमेत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवेक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदुसांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान हुंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव घेता तुका जय हुंसर्गी तुका जय जय. बापा खरच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची. त्याच परीचे वंदतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatory. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोवणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वोंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचिवितचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाने रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळ्या येसकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनश्चिवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्ल्या सर आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तंकानाच्या इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुझे परजळीत मुकामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजू जैते सुपती भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदा अरबापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज नकांदी आणि आमी आमचे सुटलेल्या शेतां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां गाळणे पडून दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणया जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तूं जेतना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ सवनसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सोम्या तुजे विचारांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थना
सासनीक जिविताच्या कानान आमकां तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता आसून ती तुझ्या वंटान सदां खेळटा मनशाती मनशा प्रास सर्वूच न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसता राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पून दिता आमचो जीव तुका पोस्तू सासनीक जिविताच्या कानान आमकां राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान पोचेक तुजे इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यांत ती बोब मरतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजे आमकां मेसवाले राग तूं धन्या पोस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान प्रार्थुये कनवळ्या बापा भगवंत ओंकार मरे खास आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश परीस जाल्या आनी विश्वासान तुका हांव उलो मारता त्या संकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार कार्मेल सायबिनीचे नवेन ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिसली जेजून तुज्या पुतान कुसारून काढतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली कच्च्या आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोणा तुझे परी बळे माये कतनातले ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा हांव आमकां एक दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढपातयेन आनी तीर भरवशा तुजेशी आमी येता आनी आमच्यो सोर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता सांगता म्हणे उगडास कर ए भोव दयाळी ओंकारी मरी तुज्या आश्रयाक दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सुदुरलो कोणपणी कुमोकपणान आसतना गेलो म्हूण केदेंच कोणेंच आयकूंक ना ह्या पटीने निर्काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कधीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाचे सुंदर रानी आम्हा पासून विनंती कर नमान मुरे कृपेन बोलले सुमी तुजे सांगता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवीक फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिया देवाची माये आमच्या पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासून विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी स्तेवीक फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवती मरिया देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आम्हा पासून कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा पासून विनंती कर. रगाम प्रार्थन ए भाग्यवंती मरी कार्मेल राणी आमच्या आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां करतां दिता. व्हडा हातीन तुजे वेतेन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवास आसा. ह्या घडये आमी तुजे दसले मोगाची सेवेची आनी मागण्याची जिवीची प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखाक पावोवंक आमकां हो कर्मन मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Aungari bitari sobhagini Carmelitaंची तुंगे राणी मागता तुझ्या चरणा लागुनी तुझे कुडीचे निर्मळकाये पासोनी कर आमच्यो कुडी म्हणूनी निष्कळवंतिके सोमिनी तुझ्या आज्ञाच्या शांतीपणा पासोनी ती आमच्या अज्ञातय शांतीपण घे सोमिनी तुझे सफल जिणे पासोनी कर आमचे जिणी म्हणूनी कृपेवंती घे सोमिनी मुखार पुत्रा सोवे आमकां मरिया आशीर्वादी आमकां भगवत कुसाचे कृपेन वराम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.